आमकां प्राधान्य मेळना हें मेळना. आमदारान स्वता त्या लोकां बरोबर रावन लोकांची जी मागणी आसली ती ताणें मागणी पूर्ण करून कालूच म्हाका दिसता ह्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यान मिटींग करून तो टॅक्सी स्टॅम्प जो आसलो तो लोकांक ताणें दिल्लो आसा. म्हाका दिसता असो आमदार जो लोकां वांगडा ठामपणे रावपी आनी सदांच ओपनली सांगपी की आपूण शेवटी सरकार आपूण जरी आसलो तरी जे लोकांक जाय आनी जे लोकां खातीर आपूण आसतलो आनी आपूण लोकां कडेन ठामपणे रावतलो असो सांगपी आमकां आमदार आयज मेळ्ळो आसा. म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन की ह्या निमित्तान जोरान ताळी वाजोवन त्या आमदाराचें अभिनंदन करता. सो जशें तुका हांवें सांगलां की आमच्या आमदाराचो प्रयत्न जो आसा आनी तेचे जे ध्येय जे आसा ते जर फुडें व्हरतलो जाल्यार आमकां तेचो साथ दिवचो पडटलो, तेचेर विश्वास दवरचो पडटलो. कशें आसता केन्ना केन्ना लोक बरें केल्लें काम आसता पळय तें कोण केन्ना सांगूंक वचिना, पूण खंय तरी एक वायट जर जालें जाल्यार ताचो अप्रचार जो आसता पळय ते खूब लोक करता. तुमकांय खरी खरी आयकूंक येता आसतलें की बारीकशें कसलें काम ना जालें किंवा अप्रचार जो आसता पळय ते लोक खूब व्हडल्या तरेन करता. पूण बरें काम जें आसता पळय ते खूब लोक सांगूंक वचना. पूण आमचें कर्तव्य आसतलें की जे आमचो आमदार बरें जें काम करता पळय तें आमकां नेटा लोकांक सांगचें पडटलें. जाल्यार कशें आसता केन्ना केन्ना लोक इतले नेटान खोटें सांगता पळय ते कालांतरान लोकांक तें सत्य दिसता आनी लोक तेचेर विश्वास दवरता. पूण सगळे आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की आमच्या आमदाराचें जें बरें जें कार्य आसतलें तें लोकां मदें आमी पावोवंक जाय आनी ठामपणे लोकांक आमी सांगूंक जाय की बाबा हें अशें न्हू अशें आसता म्हणून हांव खरेंच हांगा हांव एक पेडणेकार म्हणून आमदाराचे खरेंच म्हाका अभिमान दिसता की जो आमदार आमच्या वांगडा आमच्या मदीं रावन आमच्या वांगडा स्टँड दवरता हें खरेंच आमचें भाग्य आसा. म्हणून हांव हे आमदाराचें खरेंच सगळ्यांच्या वतीन कौतुक करता, अभिनंदन करता आनी देवा कडेन मागता की देवान ताका खरेंच अशें बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें जेणे करून आमच्या समस्त पेडणेकारांचे जे समस्या आसा आनी आमचो जो ध्येय जो आसा पेडणे फुडें व्हरपाचो आनी आमच्या फुडले पिळगेक एक बरें दिशा दिवपाचें काम जें आसा तें आमचो आमदार नक्कीच करतलो अशी अपेक्षा करता. हांव परत एकदा ह्या सगळ्या लाभार्थींचे अभिनंदन करता. पयशे मेळिल्ले आसात ते आमदाराचे ताच्या फाटल्यान खूब मेहनत आसा. ताणें खूब फाटल्यान लागून ताजे पाठपुरावो करून हें सगळें दिल्लें आसा. दुसरें म्हणल्यार आमी जेन्ना लाडली लक्ष्मी मेळटा आमच्या आवय बापूय त्या भुरग्यांक पयलीं शिकोवन खूब परिस्थितीन खुबश्या भुरग्यांक परिस्थिती शिकयता, व्हडली करता आनी लग्न करता. लग्न करत आसतना तेन्ना मागीर अशी समस्या आसता की आजच्या जगान पयशा शिवाय कांयच जायना. खंयच्याय भुरग्याक कितें लग्न करतलो मिनिमम तरी खर्च आसा. त्या खर्चाक लागून हे आमचे जे सरकारान 1 लाख दिल्ले आसा ताजो खरोच आमकां आमच्या तेंच्या आवय बापायन खरोच ताजो फायदो जाता. खंय तरी बारीक सारीक जो खर्च आसा तातूंत भागोवंक मेळटा आनी आपल्या चलयेचें की चल्याचें लग्न आपल्याक करपाक मेळटा. आनी एक सांगता की आजचे आतां सुबोधबाईन म्हणलें तशें की म्हाकाय तेजे म्हणजे फक्त आमदाराच्या लक्षांत हाडून दिता की ताणें म्हणलें की आतां फक्त जे लग्न जातात तांचे मॅरेज सर्टिफिकेट लावनूच ते स्किमी दिल्यो जातल्यो. कोणें 18 वर्सां जालीं जाल्यार ताजें रजिस्ट्रेशन म्हणजे ते फॉर्म भरून घेवचें ना. फक्त आमदाराच्या एक लक्षांत हाडून दिता की खूब जाणांचे पयलीं 2018 पर्यंतच्यो लाडली लक्ष्मी क्लियर केल्ल्यो आसा आनी 2019 पासूनच्यो पयलींच्यो ज्यो कोणें लग्ना पयलींचें रजिस्ट्रेशन केल्लें म्हणजे फॉर्म भरून दिल्ले म्हणजे थोड्यांचे अजूनय पेंडींग आसा. कित्याक हांवें वचून डायरेक्टराक उलयल्लो आसा पर्सनली की तांच्यांनी म्हणलें की ना पयलींच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो आमी आतां फुडें फॉरवर्ड करतले. म्हाका खबर ना हातूंत तांची नांवां आयल्यात जाल्यार की हांवें फॉलोअप खुबशे केले. खूब पेडणेकाराच्यो उरल्या पयलींच्यो 2019 पासूनच्यो पेंडींग आसा. म्हणजे लग्ना पयलीं आतां थोड्यांची लग्न जालीं पण लग्न जावनूय 2 वर्सां जालीं तर तांकां मेळूंक ना ती स्कीम मेळूंक ना. आतांची कोण लग्न जालीं त्यो पयलीं तांच्यांनी केल्ल्यो आसा. सो आमदाराक एक रिक्वेस्ट म्हाजे कडल्यान की मातशें ती जी कितें पेंडींग आमच्या पेडणेकाराच्यो पयलींच्यो आसात दॅट इज लाडली लक्ष्मीच्यो नांवां कोणाची तांचे मातशें फॉलोअप करून तांचे बेगीनकाय मातशें क्लियर करचें म्हणून. आनी आजच्या प्रोग्रामाक तुमी सगळीं लाभार्थी हांगा आयल्यात. तुमकां ताजो 1 लाखाचो आतां पेन्शन मेळटली ऑर्डर. आतां ती सगळीं लग्न जाल्लीच आसा. जशें सांगलें पार्सेकार आमच्या म्हापशेकारान की लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा त्या स्किमीचें सँक्शन लेटर हांगासर वितरण करपाक ह्या कार्यक्रमा बसर आमच्या मदें आसा आमचे आमदार तशेंच गोवा हस्तकला महामंडळाचे चेअरमॅन प्रवीण आर्लेकर, सगळे आमच्या पंचायतीचे सगळे सरपंच, पेडण्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष माधव देसाई, सगळ्यांक खबर आसा ही जी स्कीम जी आसा ती आमच्या सरकारान ही स्कीम हांगा गोंयांत राबयल्ली आसा. फक्त BJP सरकारान ही स्कीम जी आसा ती राबयल्ली आसा आनी ह्या स्किमी अंतर्गत प्रत्येक आमच्या चलयेक
लग्न ठरल्यानंतर किंवा लग्न झाल्यानंतर एक लाख रुपयाचे एक आर्थिक सहाय्य मेळटा आनी म्हाका सगळ्यांक खबर आसतली ही स्कीम जी आसा ही फक्त आनी फक्त गोव्यानूच आसा आनी आमच्या भारतात खंयच्याच राज्यात अशा तरेची स्कीम ना जी आमच्या गरिबांक खंय तरी एक मोठें आर्थिक सहाय्य मेळटा आनी आमच्या चलयेक लग्नाक खंय मोठो हातभार लागता. तुमकां सगळ्यांक खबर हे बी खबर आसतली की भारतीय जनता पक्ष ह्या सरकारानूच गोव्यान जे विविध स्कीम्स चालू आसा महिलां खातीर जावं गृह आधार आसतली, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली किंवा लाडली लक्ष्मी आसतली, हे सगळे जे स्किमी आसा ते फक्त आनी फक्त BJP सरकारान फक्त आमच्या लोकांचे जीवन कशें सुदारचें, जिवनाक कसो हातभार लागचो हो व्यवस्थीत विचार करून हे स्किमी राबयल्ले आसा. असो हो जनसमताचो विचार करपी आमचो हो सरकार जो आसा आनी ह्या सरकारच्या माध्यमांतून अशे तरेचे कार्यक्रम हे चालू आसता. तशें म्हापशेकारान म्हटलां आमचो आमदार जो आसा प्रवीण भाई त्याची कळप सदां आसता की सगळ्यांक आपल्या नागरिकांचून बारीकसो बारीक मनीस एका कशेचें जीवन कशें बरें जावचें ताका कसो आदार मेळचो हो प्रयत्न सदांच तो करीत आसता. आनी ताचो जो भाग म्हणून त्याच्या अदीक प्रयत्नांतून आमच्या ज्या ज्या चलयेनी लोकांनी एप्लाय केल्ले ह्या स्किमीक त्या चडशा लोकांचे ताणें सँक्शन करून हाडले आनी ते सँक्शन लेटर आयज आमी आतां वितरीत करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज आमचो आमदार ज्या तरेची आयज लोकां मदीं काम करता, मागीर ती विकास कामां आसो, लोकांची खंयची आर्थीक मदतीची कामां आसो, हेल्थ वायज आसो वा प्रत्येक क्षेत्रांत क्रीडा क्षेत्र आसो, मागीर खंयचे कला क्षेत्र आसो, ह्या प्रत्येक क्षेत्रांतून पेडण्याचो कसो विकास जावचो आनी पेडणेकार म्हणून आमकां कसो एक आदार मेळचो, सरकारचो मेळचो आनी इतर स्किमींचो मेळचो, हें ध्येय घेवन आमचो आमदार आयज फुडें वयता आनी हे सगळ्या प्रयत्नांतून आयज प्रत्येक पेडणेकाराक खंय ना खंय तरी एक आदारचो प्रयत्न करता. आयज आमी हांगासर सगळे जमलेले आसा. आयज आमची लाडली लक्ष्मी सँक्शन लेटर आयज तुमकां दिवपाक लागून आयज सगळ्यांक हांगा तुमकां आपयल्लें आसा. आयज लाडली लक्ष्मी तुमकां खबर आहा चेडूं म्हणजे घरचे एक आमची लक्ष्मी आनी पयलीं ही लाडली लक्ष्मी आयज पॉलिसी केली गव्हर्मेंटान कित्याक जे आवय बापायचे व्हडलो एक पेज आसलो. एक चेडूं जालें काय म्हणजे ताका एक दोट दिवपाची प्लस एका एक व्हडलो हें आसता शिक्षणाक लागून आनी एका ते आयज आवय बापायचो हो पेज आहा पळय तो आमच्या गव्हर्मेंटान सरकारान BJP सरकारान घेतलेलो. ताका लागून ही आयज लाडली लक्ष्मी हो एक स्कीम गव्हर्मेंटान बऱ्यान बरी केल्ली आहा आनी ती आयज आमी स्कीम हांगासर लाडली लक्ष्मी आमच्या गव्हर्मेंटान सगळ्यांक ही आयज खूब वर्सां जालीं. थोडीशी म्हाका दिसता आयज सांगलां ते खऱ्यांनीच सँक्शन लेटर मेळना खूब जाणांक पयशे मेळना. हे आतां आमी आयज इतले हांवें करून हाडलेले आसा आमचे सँक्शन लेटर. हेच्या फुडें कितें उरलां पेंडींग तें हांव सगळें करून घेतलो आनी आयज तुमकां हें सगळें लाडली लक्ष्मी ते लेटर तुमकां आमी दितले. अशेंच तुमकां सांगूंक सोदता म्हाजें अशेंच काम आसतलें पेडण्यांक लागून. तुमकां खबर आहा हांव पेडण्यांक लागून कशें काम करता तें कित्याक आयज पेडण्यान तुमकां खबर आहा इतले प्रकल्प येयल्ले आसा आनी थंयसर आमकां जॉब मेळटा वा ना तें तुमकां खबर आहा आनी ते मेळोवन कशें घेवपाचें ह्या सरकारा कडसून आनी तशेंच आमचे कित्याक म्हाका दिसता हांव त्या दीस सरकाराचेर उलयलो पण सरकाराचो गुन्यांव जायना कित्याक जी कंपनी आहा पळय ती प्रायवेट कंपनी. त्या प्रायवेट कंपनीन खऱ्यांनीच आमच्या सरकाराक सांगलां खरें वा ना सांगलां तें तांकां खबर आसतलें. ताका लागून जाता तितलो म्हाजो प्रयत्न आसतलो कित्याक आमचे पेडण्याचे भुरगे सगळ्याक जॉबाक लागचे म्हणून आनी तें हांव करून घेतलो. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 उतरां आसा.